येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपुराचे हेडलाईन्स। कपिलेश्वरी फ्लायओव्हराक घातला समस्यांनी रेवाडो। पोंच्यान काम चालू पण येरादारी करप्यांची ना खंय कसलीच सुरक्षा। अंडरपासात रातची गोरवां बशिल्ल्यान अपघातांचो जाला धोको निर्माण। थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को। गणेश भक्तांचो गणपती बाप्पाक उर्बे भरीत येवकार। चोय दिकांनी पातळा उमेदीचो उजवाड। कलाकारांचे कलेकय येयला चोवर। नाशनला वाठारांतल्या रस्त्यांची जाल्या अवतिकाय। थळाव्यांक पडला भय। व्हडलो अपघात जावचे आदी रस्त्याचेर सरकारान करची कारवाय। मागतात फुर्योज जाल्ले थळावे। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कपिलेश्वरी फ्लायओव्हराक सध्या समस्यांनी रेवाडो घातला। पोंच्यान काम चालू आसा, पूण येरादारी करप्यांक कसलीच सुरक्षा दिसून येना। फ्लायओव्हराच्या कॉन्क्रीट ब्लॉकाचेर झाडां वाडल्यात। ह्याच फ्लायओव्हराच्या अंडरपासात रातची गोरवां बसतात। कोणाकय अपघात जालो जाल्यार जबाबदार कोण? हो फ्लायओव्हर काय गोरवांचो गोठो? अशे आतां प्रस्न फुर्योज जाल्ले थळावे विचारपाक लागल्यात। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। कपिलेश्वरी फ्लायओव्हर आहा जो, त्या फ्लायओव्हराक सध्या काम चलता आनी काम चलते बरें आहा, तरी सायनबोर्ड जर लावपाचो आसलो, सायनबोर्डूय ना, कांयच ना हांगा। कित्याक अशेंच सोडले आसा आनी दोनूय सायडीक गाडी येता। हांगा एक्सिडेंट जावपाची शक्यताय आसा। हांगा लोकांची मागणी आसा की हांगा सायनबोर्ड लावचो, पुलीस तरी दवरचो डायवर्शन करपा खातीर, अशी लोकांची मागणी आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार जर हांगा जें काम चलता तें कसलें काम चलता, फक्त जे आतां कित्याक हे टायमार कित्याक करता काय लोक म्हणटा की हे टायमार कित्याक करता काय म्हणून, चवथ जावन करपाक शकताले अशें लोकांचें म्हणणें आसा। लोक मागता की हे काम जें आसा आतां स्टॉप करचें आनी चवथ जावन हें काम चालू करचें। वाजोय कृष्णा नायक, फोंडेच्यान। आमी पळयता ब्रीज बांदला पूण झाडां आयिल्लीं आसा खूब कडेन आहा ही झाडांक लागून फाल्यां सकाळीं रूट बी आनी ते हें करून उडयतले, डिसलोकेट जातले ते लायिल्ले आसता पिलर। आनी तसो जाल्यार जावंक शकता, कस्स जावंक शकता, डेंजर तेका झाडां काडपाक जाय रेग्युलरली। सगळे कडेन रस्त्यार व्हडलीं चूल झाडां आसा, पळयना कोण अशें हांगा। लोकांक त्रास जाता, लोकांक त्रास जावं आनी ह्या चुकोन जर भितर रूट गेली, कॉलेप्स जालें जाल्यार डेंजर जातलें न्ही तें मागीर। लोकांचेर पडलें जाल्यार आनी डेंजर। बी काडपाक जाय न्ही? काडपाक जाय ती फूल। हांगा पळय चवटेन आसा, हेवटेन सगळे कडेन आहा ती, पण ते सायडच्यान सुद्दां आसा, दुसऱ्या सायडच्यान सुद्दां तशीच आहा। रोड बंद केल्लो आसा, हाजे त्रास जाता तुमकां? जातात तर आतां चवथी टायमारच सारको बंद जालो। ह्या टायमार आतां ट्राफीक चड, हे आतां तेंच्यांनी मातशें बंद दवरून चवथी नंतर करपाक जाता, नाजाल्यार पयलीं करपाक जाय। सगळे कडेन असल्योच गजाली रोडूय बीन हें जाल्या? हय, रोड जालो न्ही आतां, बंद जालो ना आतां सगळें बंद। हेवटेन बंद करता, तेवटेन बंद केलें पयलीं, आतां हेवटेन केला। ह्या टायमार बंद करप न्ही, पयलीं करप मरे। लोकांक त्रास जाता? हय, लोकांक त्रास जाता। नांव कितें तुजें? फरोज नायक, हांगा रावता सगळें। तुमी पळयता आसतले आयज आमी बायपासार आहा 4 रस्त्यांचेर आनी हांगा ओवरब्रीज आसा। तेका आतां ओवरब्रीज बांदल्यार म्हाका दिसता 8-9 वर्सां जालीं आनी आतां 34 दिसांनी हे हांगा पेंट मारपाक येयला। आनी पेंट मारपाक येयले तें बरें आसा, तेजे पेवर्सूय बसयता। आतां ते पेवर्स कित्याक बसयता तें म्हाका खबर ना। आनी हे ब्रिजान मदीं हांगा लायटी नासता। म्हाका दिसता हो एक गोरवांचो गोठो जाल्लो आसा हांगा, कित्याक हांगा रात दीस गोरवां बसलेले ब्रिज पोंदा बसलेले आसता। तेन्ना आयज हो जो रस्तो आडयलेलो आसा, हेजो कोण कॉन्ट्रॅक्टरान पेंट मारपाक म्हाका हो म्हणटा हेका परमिशन आसा काय म्हणटा हो रस्तो आडोवपाक। आतां चवथीचे दीस लोकांनी यो वच करपाचें आनी हो रस्तो ऑन वे आसा रस्तो, तेन्ना हो रस्तो एक सायडीन आडयलेलो आहा। फाल्यां सकाळीं ह्या रस्त्यार जर कोणूय एक्सिडेंट जालो जाल्यार हेका जबाबदार कोण? PWD काय कॉन्ट्रॅक्टर? हे आमकां मेन पयलू कळपाक जाय। आनी हे जें काम चलता पेंटिंगाच्यान, जे पुलोपन जे पेवर्स बसयता ते आतां ज्या फाल्यां पर्यंत हें काम बंद करपाक जाय। कारण आतां चवथीचे दीस लोक भरपूर चवथीक यो वच करता आनी लोकांक दोन वाटेन रस्तो हांगा सगळो ब्लॉक जाता। तेन्ना असली कामां खंयच्याय टायमार करची न्ही, ही चवथ जावन तुमी कामां करची आनी तात्काळ हें काम जें आसा हें बंद करचें अशें हांव मागता सरकारा कडेन। जावं हो खंयचो नॅशनल हायवे जावं PWD हे कोणी एक काम करपाक लायला, त्या मनशाक मेन परमिशन आसपाक जाय असो रस्तो बंद करपाक। असो बेश्टो रस्तो बंद करपाक मेळना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगावकर आनी मुजेब शेख। गोंयांत गणेश भक्तांनी व्हडा उमेदीन बाप्पाक येवकार दिलो। चवथीची उमेद वेगळीच, चोय दिकांनी ती उमेदीचो उजवाड हाडटा। चवथी कडेन कलाकारांचे कलेकय चोवर येता, तांची प्रतिभा फळटा।
पळोवया गोंय भरचे कांय उमेदीचे खीण. गोंयांत गणेश भक्तांनी व्हडा उमेदीन बाप्पाक येवकार दिलो. चवथीची उमेद वेगळीच. चोय दिकांनी ती उमेदीचो उजवाड हाडटा. चवथी कडेन कलाकारांचे कलेकय चंवर येता, तांची प्रतिभाय फळटा. पळोवया गोंय भरचे कांय उमेदीचे खीण. आणि ह्या वर्सा हांवें कैलासपुरात हो देखावो केल्लो आहा. हो देखावो करतना म्हाका 10-12 दीस लागले. आनी कोणी हेल्प केलो तुका? चुलत भावान मंदार हरीश शेडगांवकर हें म्हाका खूब हेल्प केला. दर वर्सा प्रमाणे हांवें धाकटोसो गणपती केला. वासुदेव जगन्नाथ प्रद्युम्न ज्योतिषी हो गणपती पुंजपाक हांगा कारण जे नुस्त्या मार्केटान एक कोणे तरी गणपती हाडून दवरलो आनी तो हांगा स्थापना केल्ली आनी स्थापना करून जे मंडळ जे आसा कांय विघ्न संतोशी लोक हे आसतात तांकां तेणेच फाटी काडचे आनी सगळें कार्य निर्विघ्नपणे करून घेवचें. ह्या गणपतीची पुजा हांव जवळ जवळ 35 वर्सां करता आनी ह्या 35 वर्सान आमचे गणपती अशें आसा की बाकीचे गणपती फोंड्यांत सदर आसा, झरेश्वर आसा, खूब गणपती आसा, पूण हांगसर ह्या व्हडविकेन लोक येतात की 35 वर्सान म्हाजे अनुभव सांगता तुमकां. नीलकंठनाम प्रसिद्ध झाले. जय देव जय देव जय शंकरा. आरती हो वाढो जगत गौरा. जय देव जय देव. या ब्राह्मणपणी वरदर सुंदर वदनारे. पंचानन मोहन मंदिर सुखकारी देवले. देशवासरापणे प्रार्थन केले. नीलकंठनाम प्रसिद्ध झाले. जय देव जय देव जय शंकरा. आरती हो वाढो जगत गौरा. जय देव जय देव. या ब्राह्मणपणी वरदर सुंदर वदनारे. पंचानन मोहन मंदिर सुखकारी. शतकोटी देवी सर्वाभ्य उच्चारे. रघुवतीलकराम दाता अंधारे. जय देव जय देव. म्हणजे आज 1 दिवसाचा गणपती, 5 दिवसाचा गणपती, 7 दिवसाचा 11 दिवसाचा गणपती आज आम्ही गोंयांत करता. आणि गोंयच्या गणपतीची खासियत म्हणजे आज तुम्ही आताच जशें पळयलें जाल्यार सगळे कुटुंब एकठांय येता. कोणी भायर आसता, कोणी आपल्या परदेशान आसता, कोण मुंबय दिल्ली खंय आसतात आपल्या कामा निमित्तान, ते सगळे कुटुंब एकठांय येता. आयज आमच्या सड्या भागांत जो मुरगांवचा राजा जो मंडप आसा आनी ताजो सार्वजनीक गणपती जो 9 दिसाचो आसता, कितलींशीं वर्सां जालीं. आयज म्हाका दिसता हें आमचें 16वें वर्स जे ते सार्वजनीक गणपती उत्सव एक मोठ्या प्रमाणे मनयता. आख्ख्या गोंयभर मुरगांवच्या राजाचें आयज एक नांव आसा. आमकां आनंद जाता की आमचो आज गणेश उत्सव 38व्या वर्षान पावल्लो आसा. आणि हे पावताना आमी अनेक
जाणांच्या कडेन वर्गणीक वयता, डोनेशनाक वयता, ते असंख्य जाण आमकां वर्गणी दिता, डोनेशन दिता, आशिर्वाद दिता, म्हणून तांकांय आमी देव बरें करूं अशें म्हणटा. विनायक कला संघान एक परंपरा दवरल्या की दर वर्सा गणपती जो देखावो करता ताका एक थीम आसता. ह्या फाटी आमचो थीम निसर्गाचेर डिपेंड आसा. समस्त गोंयकारांक तशेंच मुरगांवकारांक गणपतीची गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पार्किंग हो दिवचलकारांक सतावपी एक व्हड समस्या जाल्या. चवथीच्या बाजाराक वाठारात येरादारीची कोंडी जावची न्ही हे खातीर थारायिल्ल्या पार्किंग वाठाराची वेवस्था केल्या. दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. बिचोले मेजर अशी जी समस्या ती पार्किंगेची आसा आनी स्पेशली मार्केट डे आसता तशेंच आतां चतुर्थी फेस्टिवल्स आसता कसले तेन्ना ती आनीक मेजर जाता, जटील जाता आनी खंय गाडयो पार्क करप हे लोकांक कळना. त्या खातीर मोठ्या प्रमाणान कंजेशन जें आसा तें जाता आनी जी घरां आसा रेजिडेंस आसा मार्केट एरियेन तांकांय ताजो त्रास जाता. त्या खातीर मुन्सिपालिटीन स्पेसिफीक अशे जागो आतां चतुर्थीचे फाल्यां आयजूय मार्केट डे बिचोलचो वेनसडे तशेंच फाल्यां आनी परवां 2 दीस चतुर्थीचो बाजार जातलो तेन्ना स्पेसिफीक अशे पार्किंग वेवस्था मुन्सिपालिटीन केल्ली आसा. फाटी मिटींग जाली तेन्ना तेंच्यांनी थारायल्लें की अशें जातलें आनी त्या खातीर गेल्या वर्सा केल्लें पूण मोठ्या प्रमाणान कंजेशन हें जावपाक जाय तें जालें. कित्याक तर लोकांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी सांबाळून पार्किंग वेवस्थीत करपाक जाय आशिल्लें पूण तें करूंक नासलें लोकांनी. जे जागा आसा त्यो ट्रॅफिक थंय दवरलेले थंयसरूय लोकांक पार्क करा अशें सांगलेलें पूण लोकांनी तें करूंक ना. ह्या वेळार तेंचे स्ट्रीक अशी एक्शन जातली अशें चेअरपर्सनान म्हटलें. दिवचले नगरपालिकेन चवथीच्या बाजारा वेळार निर्माण जावपी पार्किंग आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर येरादारीची कोयडी उणी करपा खातीर आनी लोकांक सुरळीत अणभव मेळोवन दिवपा खातीर पार्किंगेचो विशय हातान घेतला. हे नेम मोडल्यार तांकां तालाव घालतले, नगराध्यक्षान सांगले. नमस्कार. आमी ऑलरेडी सगळे जे 4-5 स्पॉट आहा ते ऑलमोस्ट सगळे रेडी केल्लेले आसा. एक म्हणटा तो आमच्या शाळे फाटल्यान डेम्पोची जागा आसली ती सगळी क्लियर केल्या, म्हणजे एवरी इयर थंय लायता. मागीर आमी हेजे कडेन अवलेडी स्कुला कडेन, मागीर आमची हिराबाई हॉला कडेन तो एक हे केला. आमी टेम्पोवाल्यांक रिक्वेस्ट केला की तेंच्यांनी मातशें फाल्यां आमकां एडजस्ट करून दिवचें. थंय आमी हे करतले आनी मुन्सिपालिटी फाटल्यानूय आमचे जागो आसा थंय आमी हे केला, अरेंज केला. जे मार्केटान पार्क जाता थंय कितें केलां तुमी? ते लोकां खातीरूच पार्किंग. आमी टेम्पो बींचे कोण लायतले पळय तांकां आमी अलाउड करचे ना. वेंडर्सांक आमी अलाउड करचे ना. तेंच्यांनी सामान बीन हांगा काडून आपली ती भायर लावपाची गाडी. आनी आतां गेटी ज्यो आसा थंय खंय खंय येवपाच्या? गेटी 3-4 कडेन गेटी घातल्या ऑलमोस्ट. जातल्यो? हय हय. म्हणजे ते आतां परमनंट उरतले काय बंदी? परमनंट म्हणजे बुधवारा बीन समज 2 व्हिलर बीन डायरेक्ट घेवन येता. कंप्लेनी बीन येयल्लेले आसा म्हणून आमी ते अरेंज केले ह्या फावटी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. नाशनाला वाठारांत रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. थळाव्यांक भंय पडला. पुराय रस्तो कोसळपाच्या दिकेन आसा. ते भायर पोंदाक व्हाळ व्हांवता. हांगा व्हडलो अपघात जावचे आदीं रस्त्याचेर कारवाय करपाची गरज थळाव्यांनी उक्तायल्या. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट.
आलदोनचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाल्या उपरांत जो रस्तो म्हापशे वटेन वयता तो जो रस्तो आयज आमी पळयशात जाल्यार तो कोसळपाच्या मार्गार आसा. हांगा प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा, पुलीस आउटपोस्ट आसा, तशेंच इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन आसा. हे इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन जाल्या उपरांत जेन्ना आमी सकयल वयता हांगा एक खुरीस आसा आनी ह्या खुरिसाच्या ओपोजीट जो रस्तो आसा हो कोसळपाच्या मार्गार आसा. हो जो रस्तो आयज आमी पळयशात जाल्यार हो रस्तो अशीर आसा आनी हांगासरल्यान 2 4 व्हिलरी एका टायमार वचूं शकना. आनी हांगासरलो रस्तो जो आसा खुरिसाच्या ओपोजीट हांगा एका बऱ्या मागप्यान बॅरिकेड्स लायिल्ले आसा आनी हे जर खंय लावंक नाशिल्ले जाल्यार थंय कोणूय आयज पडपाची शक्यता आशिल्ली. सो इतलीच मागणी आसा ऑथॉरिटी कडेन. हो जो रस्तो आसा हांगा कितें तरी आयज उपाय योजना काडपाची गरज आसा, बिकॉज हो रस्तो इतलो कोसळपाच्या मार्गार आसा आनी हांगासरल्या पोंच्यान एक व्हाळ व्हांवता. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा, हो जो रस्तो कोसळच्या पयलीं हांगा कितें तरी तोडगो काडपाची गरज आसा. थळाव्यांक आनी त्या वाटेन येरादारी करप्यांक जिवाचो धोको निर्माण जाला. कितलोसोच तेंप जालो ह्या रस्त्याची परिस्थिती अशीच आसा. पळयात नॅशनल वाठारांतले रस्ते. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. परतून घेवेक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. FC गोवान ओडिशा FC आडचे फायनलीत भाऊसाहेब बांदोडकर यादिस्तीकरण सर्तीचो यशस्वीपणान बचाव केलो. मॅचीत FC गोवान नियमन वेळात 3-3 अशी रोमांचक बरोबरी करून पेनाल्टीचेर 3-1 अशा फरकान जैत मेळयले. पळयात रंगतदार खेळ. फातोड्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जाल्ले हे मॅचीत FC गोवान 2 फावटी परतून लढो दिवन खेळ पेनाल्टी शूटआउटात व्हरपाक लायलो. गोलकीपर लक्ष्मीकांत कट्टीमणीन 2 म्हत्वाचे पेनाल्टी सांबाळून जैत निश्चित करपाक मजत केली. सहाय्यक प्रशिक्षक गौरमंगी सिंगाच्या फुडारपणाखाला FC गोवान लवचिकताय दाखयली
आल्बेनियाचो स्ट्रायकर आर्मांडो सादिकू परतून एक फावट गोंया वतीन स्टार थारलो. ताणें 2 गोल केले. तातूंत निमण्या खिणाक पेनाल्टी मारून स्कोर करून 3-3 असो केलो. 86व्या मिनटाक अमान्य गोल करपा सयत कांय वादग्रस्त निर्णय घेवन लेगीत FC गोवान ट्रॉफी तिगोवन दवरपाचो निर्धार करून दबाव दवरलो. वियोत्री हे जैत FC गोवाच्या इतिहासांतलो आनीक एक यशस्वी अध्याय थारता, कारण ते आपल्या वस्तादपण राखतात आनी आतां येता ते इंडियन सुपर लीग हंगामा कडेन लक्ष केंद्रीत करतात. जैतिवंत पंगडांक इनामां भेटोवन मुख्यमंत्री सावंत हाणें राज्याक पयले आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम दिवपा फाटलो मनीस सर्गेस्त खेळां मंत्री मॉन्टे क्रूज हांच्या नांवान प्रतिश्ठीत पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचें नांव दवरपाची घोशणा केली. आयकात. इनस मस्त होता ना. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. या गणेश सप्तकाच्या शेवटाक हवामानाची शिटकावणी ना. अस्तंते कडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून उंचायेच्या तापमानापासून कांय प्रमाणात सुटका मेळटली, पूण विखुरिल्ल्या पावसाची शक्यताय उरल्या. ताका लागून लोकांनी सादुरताय बाळगुची हवामान खात्याचो सल्लो. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 आनी 35 डिग्री सेल्सियस आसतले. उष्णताय आनी आर्द्रता एकठांय केल्यार हायड्रेट रावप म्हत्वाचें आसता, कारण उष्णतायेचो थकवो येवपाचो धोको चड आसा. दुसरे वटेन रातच्या उण्या प्रमाणात 26 डिग्री सेल्सियस आसतले. कांय वाठारांनी पावसाची शिरशीर चालूच आसतली. गणेश सप्तकाच्या शेवटाक हवामानाची शिटकावणी ना. फुडल्या 3 दिसांत नितळ हवामान आनी वत पडपाची शक्यताय. आयतारचे तापमान 32 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.